कन्स्ट्रक्शन एंड डेब्रिड्स हो प्लांट घालपाक लागून जी जागा हस्तांतर केल्ली आहा, जी जागा ट्रान्सफर केल्ली आहा, अशा जागेचे आयज सर्वे करपाक लागून सरकारान आयज लोक जे ऑफिसर्स धाडपाक जाय आसले ते धाडलेले आनी ही सर्वे जावच्या पयलीं आमी मान्य मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या कडेन आजूच णवांक त्यांच्या निवासस्थानी हांव स्वता आनी आमचे पंचायत मंडळ सरपंच उपसरपंच आनी आमचे वनमावळग्या कुडचिरे ह्या पंचायतीचे सगळे सरपंच सदस्य वचून आमी सीएमाक मेळ्ळे आनी आमकां बैठकी संदर्भात आमी तेंचे कडेन जे आमकां विचारपाक जाय आसले प्रश्न ह्याच प्लांटा संदर्भात ते विचारपाक आमी बैठक घेतली। मान्य मुख्यमंत्र्यान आमकां अशें उतर दिलें की हो जो कन्स्ट्रक्शन एंड डेब्रिड्स प्लांट आसा तो लोकांनी तेंच्यांनी गैरसमज करून घेवचे न्हू की हांगासर पुराय गोंयचो कचरो हाडून हांगासर उडयतले म्हणून हो पयलो प्रश्न तेंच्यांनी पॉयंट क्लियर केलो आनी आमी तेंकां विचारलें की हो कन्स्ट्रक्शन एंड डेब्रिड्स जो प्लांट आसा हेच्या व्यतिरिक्त तुमी हांगासर काय करचे ना म्हणून आमकां तुमी लेखी दिवंक शकता। तर तेणी आमकां सांगलें, मुख्यमंत्र्यांनी सांगलें आमकां की आपूण पंचायतीक लेटर करता की पंचायत एरियेन किंवा ह्या एरियेन कचरो म्हणटा तो थंयसरूच थंय इनवॉल्वमेंट हितून आसचें ना हें एक उतर तेंच्यांनी दिलें की एनजीटीक जें उत्तर दिवचें पडटा, नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनलाक जें उत्तर दिवचें पडटा की आमच्या गोंय राज्यान हे प्लांट आसा म्हणून जें दिवचें पडटा ताका लागून सरकारान आपल्या रेवेन्यू लँड म्हणजे जी गव्हर्मेंटाची जागा आसा ती जागा घेवन हें डिमार्केशन करपाचें आयज काम सुरू केल्लें। लोकांचो जो समज आहा लोकांक आमी समजून सांगपाचो प्रयत्न केलो, स्वता आमी वचोन थंयसर लोकांक सांगपाचो प्रयत्न केलो। आयज लोकांची मनस्थिती लोकांनी खंयसरी बदललेली आहा म्हणजे कशें आहा हांकां कोणी तरी रॉंग फिडींग केल्लें आसा म्हणून आमचो सरकाराचो प्रयत्न आसा सरकार लोकां बरोबर आसतलो, लोकांक खंयच हानी जावची ना, लोकांक ह्या हितूनसून कोणाकूच लुकसाण जावचें ना किंवा जे लीज ओनर आहा तेंचेर खंयसरूच अन्याय जावचो ना।